भुरग्यांचो गळो ओंदून खून करून बापायन आत्महत्या करपाच्या कानोळीतल्या प्रकरणान गोंयभर खवदळ। कानोळी चर्ची लागीं रावपी जॉय फर्नांडिसान आपल्या 15 वर्साच्या चलयेचो आनी 8 वर्साच्या चल्याचो खून करून घरा फाटल्या रानान गळफास घेतलो। शेनवारची गजाल, ताची बाल खंय तरी कार्यावळीक गेल्ली, तिच्या फाटल्यान हें अघटीत। आयतारची सकाळ गोंयांत खवदळ घालपी थारली। कांदोळच्या जॉय फर्नांडिसान ताच्या 15 वर्साच्या चलयेचो आनी 8 वर्साच्या चल्याचो गळो ओंदून खून केलो आनी स्वताक गळफास घेतलो। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण शेनवारा दनपारां जॉयची घरकान्न खंयच्या तरी कार्यावळीक म्हणून भायर सरली। तिच्या फाटल्यान अघटीत घडलें। राती ती घरा आयली तेन्ना कोणूच दार उगडना म्हणून तिणें शेजाऱ्यांक आपयलें। शेजाऱ्यांनी कशें तरी दार उक्तें केलें जाल्यार दोगूय भुरगीं थंड पडिल्लीं दिसलीं। जाल्यार बापूय नाशिल्लो। सोमतेच पुलिसेक हॉस्पिटलाक कळयलें। दोनूय भुरग्यांची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेली। मुळाव्या तपासावेल्यान बापायनूच भुरग्यांक मारला आसूं म्हूण पुलिसांक दुबाव आयलो। ते नदरेन तपास केलो। सकाळीं घरा फाटल्या रानान बापायची गळफास घेतिल्ले अवस्थेंत बॉडी मेळ्ळी। ताची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या। फॉरेन्सीक पुरावे एकठांय केल्यात। नेमको प्रकार कितें जाला ताचो तपास चल्ला। सगळो तपास जाल्या उपरांत तशेंच पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आनी फॉरेन्सीक रिपोर्ट येतकीत नेमकें कितें जालां तें कळटलें म्हूण पुलीस सांगता। At this stage, it will be not proper to draw any conclusion as to what is the reason the two children were found dead, as well as the suicide of the father. Okay. But only one question: when the incident took place, just to see, that's again a point of to be clarified. But it is like how the family member said. They last saw him at 12 o'clock. yesterday afternoon. Yesterday afternoon. And after that, he was not seen. प्रुडंटा खातीर क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि नवसराज साळगांवकर। म्हादय हो पुराय गोंयचो प्रस्न। ह्या विशयाचेर राजकारण करिनासतना चर्चा करपाची गरज आसा। योग्य पद्दतीन प्रस्ताव आयल्यार ताका मान्यताय दितलो। सरकारा कडेन उलयतलो म्हणून सभापती रमेश तवडकार पणजेंत एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली म्हणटा म्हादयचेर 18 दिसाचें अधिवेशन जायच। बीएसीच्या बसकेत खंय तो म्हादयचो इशू काडटलोच। म्हादयच्या इशूचेर राजकारण तापता। केंद्रांत आनी कर्नाटकांत बीजेपी सरकार आशिल्ल्यान गोंय सरकार डायरेक्ट अटॅकिंग मोडान ना। दुसरे वाटेन सभापती बॅलन्स राखून विरोधकांनी योग्य प्रस्ताव हाडल्यार खंय तो मान्यताय दितलो। सरकारा कडेन उलयतलो। आज जो विषय जो आयला म्हादय संदर्भात विशयाचा तो खूब लॉंग पेंडींग खूब वर्सांचो फाटलो विशय। आज तो एक तेंगशीर आयला। सरकारान जर ह्या संदर्भातलो प्रस्ताव जर म्हाजे आयला आसत तर त्या संदर्भात जर गोंयच्या अन्य आमदारांनी सुद्दां जे अन्य पार्टीच्या आमदारांनी आपली भूमिका आपलो प्रस्ताव जो आसा दिल्लो आसा त्यामुळे सरकारा कडेन दिल्लो आसा तो योग्य प्रस्ताव आयला जर जाल्यार हांव ह्या विशया संदर्भातली जी काही सरकारी भूमिका आसतली त्या संदर्भातला योग्य निर्णय घेवन की ज्या विशयाचेर म्हादयचो विशय न्ही अन्य जे विशय आसा गोंयच्या हिता खातीर ताजेर वेळोवेळी चर्चा जावपाक जाय आनी चर्चेंतल्यान तातूंत राजकारण करनासतना राजकारण विरहीत जी आसा न्ही चर्चा जावपाक जाय। विजय सरदेसाय म्हादयच्या इशूचेर अटॅकिंग मोडांत। 18 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवन खंय उपाय काडचो। बीएसीच्या बसकेन खंय तो विशय काडटलो। बीएसीच्या मिटिंगेक हांव मेजर काडटलो म्हणटा आज जेन्ना तूं स्थानीय संस्थांक म्हळ्यार पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक रिझोल्युशनाक घेवंक लायता, असेंब्लीन रिझोल्युशन घेवप ना। असेंब्ली रिझोल्युशन घेतला जाल्यार 3 दिसान असेंब्ली जाता, 1 दीस पयलो गेलो तुजो। सो इट हॅज टू बी मॅन्डेटरी की हे 3+15 18 दिसांची असेंब्ली जावपाकूच जाय, जाल्यारूच गोंयचे इश्यूज जे आहात ते आमी घेवंक शकतले। ना जाल्यार ही असेंब्ली नांवा खातीर लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर असेंब्ली अशी जाता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी भीमा पाटील। म्हादय सत्तरी दिवचलचीच न्ही, सगळे गोंयची लायफलायन। म्हादयचो इशू आमकां लागना म्हणून पणजेकारांनी वगी बसचें। मांडवी म्हणल्यारूच म्हादय। आरजीची पणजे आझाद मैदानार म्हादय जागृती सभा। म्हादय खातीर गोंयकारांनी जागे जावचें। तुमी जगतात म्हादयचेर, राजकारणाचेर न्ही। आरजी फुडारी उलयले। म्हादय वेल्यान संघाच्या खाकीचेरूय पावले। रुपया करून दवरला। दुसऱ्या स्टेटीन तेंच्यांनी प्रॉपर्टी घेवन दवरला। सगळे वयतले आपल्या गांवांत, आमी खंय वयतले? आयज जे कन्नडिगा आसा, यूपी बिहार अख्खी इंडिया हांगा भरलेली आसा, सगळे जाण आपली बॅगा पॅक करताले, कोण ट्रेनीन, कोण गाडयेन, कोण फ्लायटान,
आपल्या गांवांक वयतले, आमी खंय वयतले. आता वेळ येयला तुम्ही तुमचे कर्तव्य करपाक जाय. आमी सगळ्यांनी मेळोन आमची ड्युटी करपाक जाय. एज अ गोंयकार म्हणून आमची म्हादय वाटोवपाक जाय. हे मॅनिफेस्टोची कॉपीज आमी प्रत्येक जाणांक दितले. प्रत्येक घरान वयताना तेन्ना आमी तांकां दाखयतले. तेंचे सिग्नेचर घेतले. सिग्नेचर मुवमेंट जातलो, सिग्नेचर कॅम्पेन जातली. कोणाक दिसता तो मारतलो, कोणाक दिसना तो मारचो ना. नाटकां करतालो पर्रीकर. ह्याच पर्रीकरान ह्या बीजेपीक सांबाळपाक, कर्नाटकांत ताका इलेक्शन जिखोवपाक ह्या कर्नाटकाक तेंनी एक लेटर बरयलें आनी ते लेटरान तेणी डायरेक्ट बरयलें की गोंयचें उदक तुमकां पिवपाक लागून व्हरपाक आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. विचारलेले गोंयकारांक, ह्या पर्रीकरान विचारले गोंयकारांक की हें लेटर आमी करूंक काय म्हणून. एसेंब्लीन विचारलेले न्ही. जे आयज बीजेपीचे कार्यकर्ता बाई बाई म्हणून नाचतात तांकां सांगपाक सोदता तुमच्या घरातले नळ जे बंद जातले पळय ते ह्याच बाईक लागून आनी ह्याच लेटराक लागून. तकलेन घालाय. म्हादय साल्वार करूंक गरज पडल्यार आमरण उपास करतलो. लोक कलाकार कांता गावडेची घोशणा. वेलिंग पिरोळा म्हादय बचावा खातीर एक्टिव्हिस्ट, साहित्यीक, लोक कलाकारांची बसका जाली. म्हादय गेल्ल्याच जमा अशी परिस्थिती. म्हादय साल्वार करतले जाल्यार लोकशक्त जाय, लोकांचे बळगें जाय म्हूण सूर. फुडली बसका माशेलांत बुधवारा 11 तारखेर. म्हादय बचावा खातीर 70 आनी तिसवाडी बरोबर अंत्रुज म्हालांतूय चळवळ उबी जाता. म्हादय साल्वार करूंक वेलिंग पिरोळा एक्टिव्हिस्ट, साहित्यीक, लोक कलाकारांची बसका जाली. म्हादय साल्वार करूंक लोकशक्ती उबी करूंक जाय. बसकेत सूर. आमी अशे तरेन अशे अवस्थेन येवंक जाय की आमकां जाय तेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमी भायर सरचे पडटले. तेजे खातीर साखळी उपोशणां धरुया किंवा मोर्चा काडपाचे धरुया किंवा खंय कोणाक आमच्या आमदाराक वचून मेळून ताका घेराव घालपाचें धरुया. हे सगळ्यो कार्यावळी ठरोवपा खातीर आयची ही बसका आसा. आज परिस्थिती सादारणशी तशीच आसा. आमचे कडेन कांय ना. आनी जशें तुमी सांगलां तशें पळयत जाल्यार एकूण आमचे म्हादय गेल्ल्याच जमा अशी जाल्या. म्हणजे ताजेर शिक्कामोर्तब जाल्या म्हणून तो मिनिस्टर कोण तरी उलयता की आपूण म्हजें नांव हें करचो ना म्हणून. अशें इतले धमकेन तो उलयता कारण ताका खबर आहा 100% जिखल्यात म्हणून. म्हादय खातीर आमरण उपासाक बसपाची तयारी. कुठ्ठाळे आनी सबंद सत्तेक मालान आमी हे चळवळ व्हरपाचें आसा. आज जर आमी ते आंदोलन केलें ना, आज जर हे चळवळीचेर आमी विचार केलो ना जाल्यार आमी आमच्या म्हादय पासून आमी आमकां म्हादय आमकां मेळची ना. आमी शेणटले की जर हो विशय जर सरकार वेवस्थीत जर हाताळना जाल्यार सरकाराक जाय तो करपा खातीर जर आमकां उपोशण करचें पडलें जाल्यार कांता गावडेची तयारी आसा. हांव म्हादय खातीर मरण उपोशण करपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर वचपाक तयार आसा. म्हादयच्या इश्यूचेर जागृती खातीर फुडली बसका बुधवारा 11 तारखेक माशेलांत जातली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांवां जावपी रेल्वे तिकेटींचो काळो बाजार रेल्वे पुलिसेन एक्सपोज केलो. मडगांवां ESI हॉस्पिटला लागीं आशिल्ल्या फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साच्या कचेरेत रेल्वे पुलिसांनी रेड मारून लाखांनी रुपयांची तिकेटां जप्त केली. दोगांक उखल्ले ते खंय फेक ID वरवीं तिकेटां बुकींग करताले आनी प्रवाशांक मायज रेटीन विकताले म्हणून आरोप. पुलिसांनी कचेरींतल्यान 62 फेक ID जप्त केल्यात. तपास चालू आसा. रेल्वेची तिकेटां ऑनलायन बुकींग करून गेल्यार चडशे कडेन फुल्ल दिसतात. मात टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सां कडेन गेल्यार मायज रेटीन तिकेटी मेळटात. चडशे कडेन हो प्रकार चलता. गोंयांतूय असोच प्रकार चालू आसा म्हणून रेल्वे पुलिसाक टीप मेळ्ळी. खंयसर जाता तें कळ्ळें. रेल्वे पुलिसेन प्लॅनिंग करून पुराय फोर्सा सयत मडगांवां ESI हॉस्पिटला लागीं आशिल्ल्या फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साच्या कचेरेत रेड मारली. ऑफिस डायरेक्ट सील. थंयच्यान लाखांनी रुपयांच्यो तिकेटी जप्त केल्यो. 62 बोगस ID जप्त केल्यात. दोगांक उखल्ले. 6 तारीख को हमको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि फातिमा टूर एंड ट्रैवल्स द्वारा फर्जी यूजर ID बनाकर यात्रियों को अंकित मूल्य से अधिक पैसे लेकर ई टिकटों की कालाबाजारी की जाती है, जिसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा रेड कर लाखों के टिकट जब्त किए गए, जिसमें कुछ पे यात्रा करना बाकी है, कुछ पे यात्रा हो चुकी है. बोगस ID वेल्यान तिकेटी घेवन प्रवास केले ते सुटले. जांचो प्रवास उरला ते अडकले. तांच्यो तिकेटी खंय ब्लॉक. वो वहाँ पे ऐसे ब्लॉक किए जाएंगे. जिस पे यात्रा करना बाकी है वो टिकटों को ब्लॉक किया जाएगा. आता मेरेन 62 फेक ID मेळ्ळ्यात. झाडा झडटीत तपास खंय चालू आसा. फेक ID हमारे उनके पास से 62 मिले. 62 फेक ID. फेक ID. ये फेक ID से टिकट यूजर ID उससे टिकट बुकिंग करते हैं. सो अभी जो वेटिंग में है
जो ट्रैवल करने वाले हैं उनका कैंसिल हो जाए, कैंसिल किया ब्लॉक किया जाए. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. एअरपोर्टावयल्यान टॅक्सी घेतना रेट कितें ती पॅसेंजरांक पयलींच खबर आसता तेन्ना टॅक्सींच्या रेटींचो इशू करपाची गरज ना. मोपावयल्यान कोलवा वचपाक 500 रुपयान कदंबाय आसा म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. मोपार टॅक्सी रेट एंट्री फीच्यो स्लिपी व्हायरल जातात ताचेर रोहन उलयलो. मोपा कडेन संबंद येवपी सगळ्या खात्यांक तांचे मुद्दे मांडूंक मंगळारा बसका दवरल्या. मुख्यमंत्र्या कडेनूय खंय चर्चा जातली. मोपा एअरपोर्टावयल्यान टॅक्सी सेवा म्हारग, तशेंच थंय गाडयांक एंट्री फी हिसपा भायर म्हूण सोशल मिडियाचेर स्लिपी व्हायरल जावपाक लागल्यात. मोपा एअरपोर्ट नवीन, असल्यो बारीक सारीक गजाली घेवन बसचे परस बरें कितें करपाक मेळटा तें पळोवया. पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो. प्रॉब्लेम कितें जाला, धाकटे स्लिपी ते व्हायरल जातात आनी मेन इश्यूज मागीर सायडीक उरतात. सो आमचे मुख्यमंत्री कडेन उलोवन ह्या विकान इमिजिएटली एक रिव्यू आसतलो. सो एवरी वीक करून म्हाका दिसता वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटरमेंट ऑफ मोपा एंड द अवेलेबल रिसोर्स जे आमकां पूर्ण फक्त उत्तर गोंया न्ही तर गोंयाक पूर्ण तरेन फायदो जातलो. ना की चर्चा करपाक इश्यू आसा. टॅक्नॉलॉजी जायत पडटली आनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन करतले बी. ताचे खातीर बरोबर रावन काम करूया आनी तें काम करपाक असले बारीक बारीक गजाल्यो इतल्यो हायलायट करच्या पेक्षा ताजी सुदारणा करून फुडलें काम करपाची म्हाका तरी म्हजे विचार आसा. मोपार टॅक्सी सेवा घेवप्यांक रेट खबर आसता. जाय जाल्यार 500 रुपयान कोलवा पावपाक कदंबाय आसा. सावथाक वचपाक कदंबाय दवरल्या जी 500 रुपयान तुका कोलवा पावयता. पूण खुबशे आसा की पॉझिटिव्हूय आसात. आतां कोण पॅसेंजर आपूण टॅक्सी घेवन वतलो ते भाडें भरचे पयलीं ताका भाडें खबर आसता. अशें न्ही की थंय वतकर दिलें भाडें अशें न्ही तें की नॉर्मल टॅक्सीन जेन्ना मिटर ना काय ना तेन्ना जेन्ना वतात तेन्ना थंय पावतकर एखादी भाडें कळटा भाडें चड आसता. हांगा भाडें तूं पयलें भरता आनी तुका खबर आसा तूं कितले पयशे भरता ते. स्टँडर्ड रेट थारोव येता. मोपा कडेन संबंद येवपी सगळ्या खात्यांक तांच्यो समस्या मुद्दे मांडूंक मंगळारा बसका दवरल्या. मुख्यमंत्र्या बरोबरूय चर्चा जातली. असल्यो स्लिपी ज्यो तांणी दिल्या इनकम्प्लीट ती इनोवा वापरली का आनी खंयची वापरली का विंगर वापरली ती कळना. ती एखादी फाल्यां आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान सांगलें गाडी खंयची वापरली, पॅसेंजर कोण गेल्ले, कितले गेल्ले, सगळो रिपोर्ट मागला. तो फाल्यां मेळटलो. पूण तो मेळटकर ते स्पश्टीकरण करपाचें आमचें काम न्हय. आमचें काम असो इम्प्रुवमेंट करपाचो आनी तो इम्प्रुवमेंट करपाक आमी पूर्ण तरेन मुख्यमंत्र्याक घेवन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घेवन बाकीचे सगळे स्टेक होल्डराक घेवन इन्क्लुडींग टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स जितले आसा तांकांय घेवन आनी गोवा चेंबर बाकीच्यांक सगळ्यांक घेवन म्हाका दिसता सोमारा डायरेक्टर टुरिझम सगळ्यांक सांगतलो तुमचे सगळे इश्यूज तयार करात. मंगळार पर्यंत आमी वी वॉन्ट टू हॅव अ मिटींग. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. टॅक्सी ॲपा वरवीं मोपा एअरपोर्टात टॅक्सी सेवा दिवपी टॅक्सींक पार्किंग फी ना. भायल्या टॅक्सींक टुरिस्ट बसींक फी आसा. 1-2 मिनटां उशीर जाल्यार पार्किंग फी वाडटा म्हणून बोवाळ. मोपा एअरपोर्टाचे ऑफिसर कस्टमरा कडच्यान सगळ्यो फीडबॅक घेवन सुदारणा करतले. व्हायरल बिलांचेर एअरपोर्टावेले ऑफिसर उलोवपाक तयार ना. मात बेगीनूच सगळे प्रस्न खंय सुट्टले. मोपा एअरपोर्टार पार्किंग फी मायज आसा म्हूण सोशल मिडियाचेर बोवाळ. ताचेर प्रुडंटान फॅक्ट चेक केलो. खासगी मोटारींक 60 रुपया खंय पार्किंग फी, 1-2 मिनटां वगत जाल्यार 80 रुपया. टुरिस्ट बसींक अर्द्या वराक 1000 रुपया. तशेंच भायल्या टॅक्सींक अर्द्या वराक 80 रुपया. ॲपा वरवीं टॅक्सी सेवा दिवप्यांक पार्किंग फ्री. मोपा एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत आमी पळयतात की एक ना एक इशू म्हणटात तो येत आसा. पयलो म्हटल्यार जालो तो टॅक्सी इशू. आतां जो इशू आसा तो पार्किंगाचो. पार्किंगाक जर 2 मिनटां 1 मिनटां लेट जायत जाल्यार तांची फीज वाडटा. आमी जेन्ना मोपा एअरपोर्टार विजीट केली आनी थंयसरल्या ऑथॉरिटींक विचारलें की अशें कित्याक जाता, ते म्हणटात कितें आमी सगळ्याक बोर्ड डिस्प्ले केलेलो आसा कितलो रेट आसा, कितले 4 व्हिलराक कितले, सपोज बस आसा जाल्यार ताका चार्जीस कितले. इवन जे कोण टॅक्सी कावंटर जे कोण ॲपाक जॉयन जाला तांकां पार्किंग फीज ना. पूण जे कोण भायल्यान जे टॅक्सी येता तांकां पार्किंग फीज लागता. एकदां जर तांकां जर तेंचे फ्लायट जर लेट जाले आनी जर कस्टमर जर लेट पावलो जाल्यार तांची फीज वाडटा म्हणून सद्या बोवाळ आसा. आमी ऑफिशियलांक विचारलें की तुमी ऑन कॅमेरा उलोवंक शकता. सद्या तरी उलोवपाक कोण रेडी ना. पूण आमी जाणा की हे कंपनी सद्या सोशल सायडीचेर बीन व्हायरल जाल्लेले आसा. आनी एक जी गजाल घडल्या की ते सद्या हांगाले ऑफिशियल आहा ते कस्टमरा कडल्यान फीडबॅक घेता. कित्याक ते म्हणटात की ह्यो सद्या एअरपोर्ट आतां इनिशियल स्टेजीर आत्तां स्टार्ट जाला. खुबशे इश्यूज आहात ते रिजॉल्व जावपाचे आसात. सो थोड्या दिसांनी हे इश्यू रिजॉल्व जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. साकवाळे कला भवना लागच्या लोकांचो आनी कोमुनिदादीचो जागेवयल्यान वाद. थंयचे लोक वापरता ती वाट आपली म्हणून कोमुनिदादीन वाट बंद करूंक म्हणून ट्रकभर माती हाडली. आमचेर माती घालात म्हणून लोक ट्रकापोंदा बसले न्हिदले.
कोमुनिदाद म्हणटा तांचे जमीन ते आडायतले. लोक म्हणटा 16 वर्सां सावन रस्तो वापरता. पेरणा पुलिसेन मध्यस्थी केली. आज जिल्लोधिकाऱ्या कडेन दोन्ही पक्षकारांची बसका दवरल्या. साकवाई कला भवना लागीं रावपी लोकांचो आनी कोमुनिदादीचो जागेवेल्यान वाद. 15 दिसां फाटीं कोमुनिदादीन रस्तो आडोवंक माती घाल्ली. लोकांनी काडली. परत माती घालूंक म्हूण ट्रकभर माती घेवन आयले. लोकांचो बोवाळ. आमचेर माती घालात म्हूण ट्रकापोना बसले न्हिदले. लोक म्हणटा वाट कोणाकूच दिवचे ना. आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक हें सांगून कंप्लेन केल्ली आनी हेजेर अगेन्स्ट ऑर्डर आमकां मेळ्ळी की बाबा ती माती काडची म्हणून आनी ती आमी काडली माती. पण आता हे परत येयले आनी आमी हे परत काडटले. कळ्ळें न्ही, हे परत काडटले. ही सगळ्यांक हे कला भवन हे जे आहा पळय इन्स्टिट्यूट आहा तेंकाय रोड आहा, सगळ्यांक रोड आहा. आमी हो लास्ट 16 इयर्स आमी हो वापरता आनी हो आमच्या हितून हे आहा. कोमुनिदाद म्हणटा जागो तांचो, सगळे प्लानार आसा. फाटले खेप घाल्ली माती कोणे तरी काडली म्हूण आतां खंय परत घेवन आयिल्ले. हांगा जे घडलां ते कांय चोरी आनी न्हू. हांगा घडलां ते सगळें लिगली आनी ऑफिशियली घडलां. म्हणून आमी टायम काडला ऑफिशियली करपाक. आतां एडमिनिस्ट्रेटर आमकां सांगून तूं दी रस्तो म्हणून तो. कलेक्टरान सांगून रस्तो दियात म्हणून. कलेक्टरान अशें नुइजन जाता म्हणून बरयलें जायना. वॉट नुइजन हॅज टू बी क्लॅरिफायड. सध्या तुमी आतां हांगा येयल्या कितें करपाक? रोड ब्लॉक करपाक ना. हांगा येयल्या रोडाक माती घालून बंद केल्ली. ती कोणी तरी मिस्क्रियन्सांनी काडली. कोणी तरी मिस्क्रियन्सांनी काडली. जे काडल्या तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय म्हणून हो आयचो हे आसा आमचो आंदोलन. ताका लागून सगळे हांगा शेअर होल्डर येयल्ले आसा. आता म्हाजे आरोप करता कितें बरं हांवें माती घातली म्हणून. एक्चुअली हांवें माती घालनासली. आमची साखळ्या कोमुनिदाद कमिटीन माती घातलेली आनी इंट्रस्ट ऑफ द आमचे शेअर होल्डर जे कंपाउंडर्स आहा ते कळ्ळें न्हू. आतां हांकां कितें इंट्रस्ट आहा म्हाका खबर ना. इतले आमचे कडेन वाद करपाचो हे करपाचो. ऑलरेडी हांकां ऑलरेडी रस्तो दिल्लो आहा. तो बी अप्रूव्ड रोड तेंचे प्लॅनर आहा. ही जमीन जी आहा ती आमची शेअर होल्डराची. ही जमीन आमी शेअर होल्डरान चोरून कळ्ळें न्हू. शेअर जमीन आमची कळ्ळें न्हू. आतां हे चोर येयले हांगा चोरपाक हांगा. हे आतां चोर म्हणटा वेर्ना पुलिसांनी मध्यस्थी केली. फाल्यां जिल्लोधिकाऱ्या बरोबर खंय मिटींग. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. डान्स बार ड्रग्स टाउटिंगा आड फुडले पिळगे खातीर कळंगूट राखूंक म्हणून कळंगूटकारांनी मोर्चा काडलो. जांबळेश्वर देवस्थान ते बागा पुला मेरेन मोर्चा. कांय जाण स्कूटर जिपीन जाल्यार चडशे जाण चलून ह्या रॅलीत वांटेकार जाल्ले. चडशा कळंगूटकारांनी काळे कपडे घाल्ले. जाणा बाबा हे बंद जावंक जाय म्हणून ते वखद आमी बंद करपाक आमचो आवाज नासतना ही रॅली. आयज रॅली जी काडल्या फाटले कितले दीस तातूंत वयताले इल्लीगल टाउटिंग हें तें हेका लागून आमचे भुरगे सदांच रात दीस हें करता. पूण आयज कोणूच सपोर्ट करना त्या कारणान आयज आमी सायलंट रॅली एक आतां आमकां एक सिग्नल दिवपाक काडल्या. नाजाल्यार हेज्या नंतर आमकां आमचें कितें आहा तें करचें पडटलें अशें दिसता. कित्याक ही आतां तांकां सुचना पुलिसांनी किंवा जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आहा किंवा MLA आहा हांगालो स्थानीक किंवा CMान हेजी दखल घेवन कितें तरी हेजेर तोडगो काडचो अशी माझी कळवणी. मडकय आमरी गांवाच्या बांदाची देखरेख करपी कूळ कमिटीन फंडाचो गैरवापर केलो. ते भायर बांदाचोय भोयो केल्या म्हणून थळाव्या शेतकारांचो आरोप. शेतकारांनी मिडिया मुखार कमिटी कडच्यान जाप मागली. कितलो फंड आशिल्लो, बांदाचेर कितलो खर्च केलो, कमिटी 3 वर्सांनी कित्याक बदलूंक ना, कमिटीचेर प्रस्नाचो फार. कमिटी म्हणटा सगळें सांगता सप्तकाचो प्रास दियात. कितें कारणां कितें कारण म्हणजे कितें आसा फाटल्या कमिटीन जे इस्पा मातशी कितें तरी आवाज दिला आसा. कमिटी चेंज करूना म्हणल्यार तेजें म्हाका कारण ना. ऑडिट रिपोर्ट आतां जाता तितले बेगीन मेळटलो. नाही बेगीन म्हणजे टायम सांगा. मे बी नेक्स्ट वीक. ऑडिट रिपोर्ट जायो, कॅश बुक जायो, पासबुक जायो आनी ऑर्डर सँक्शन ऑर्डरी अबाव 5,000 वयर सँक्शन ऑर्डर जाय मामलेदार. आनी एक वॉटर बुक. माझी स्थान हे कमिटीन तेणे आतां ते म्हणटा न्हू काम केलां हें केलां 60 लाख वयर जालो घोटाळा.
राया मनोरातल्या VM साळगावकार इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनान आंतरराष्ट्रीय खातीचो फामाद शेफ एंटन मॉसिमेनाची मार्गदर्शन कार्यावळ जाली. आंतरराष्ट्रीय मळार फामाद आशिल्ले 3 जिन्नस ताणें भुरग्यांक करून दाखयले. ताणें VM साळगावकार इन्स्टिट्यूट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें शिक्षण दिता म्हणून तोखणाय केली. He's a great chef and he has worked in many different countries and he was the chef to the royal family of UK for the last 4 decades and served many of the head of the states including UK and America, and he worked in different countries including Japan and Sweden and Switzerland, and he has more than 50 gold medals and 120 diplomas, and he has a museum at the Caesarits colleges in Switzerland, and he has a Museum Club in London, and we are extremely happy to have him with us. If I can be of any help, because sometimes young people need a bit of help. You know, they may be trapped in the wrong way or not quite sure, they're not quite happy, and so you have to help them. And I'm always very open-minded to help young people because we need good, young, committed professionals everywhere in the world. So it's a shortage. And that is, so I think that's a good base to start. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.